दोघी गर्भेस्त आवयो दोगांय विचित्र रीतीनं गर्भेस्त जाल्ली. एकली अंकुआर्थर आणि एकली वान्स डे म्हणून लेखलेली उत्तरप्रायाची. दोगांय एकामेका भेटतात. एकलेची आणि एकलेक भेट बुडव्यान सांगलेल्या गजालींक साक्ष जातात. बुडव्यान सुरू केल्ली नमानमुरी एलिझाबेथीन संपूर्ण केली. नमानमुरी हे कुरपेन बरलेले सोमी तुझे सांगाता आसा म्हणल्या बुडव्याच्या उतराक एलिझाबेथीन स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ म्हणून मेळयले. मोरियेक बुडव्याचो नामान आणि मोरियेच्या नामानाक एलिझाबेथीन प्रतिवंदन जावन म्हणली उतरां पवित्र सभेच्या भुरग्यांच्या मागण्याचो भोव मोगाळ वांटो जालो. मोरी आणि एलिझाबेथीचे भेटेंत आनी एक बेटी प्रमुख जाता. कित्याक ती तांची पयली भेट, तीच जेजू आणि स्नानीक जुवांची भेट. आवयच्या कुसव्यांत स्नानीक जुवांची उडकाना सुवार्थेंत आज 2 पावटी उल्लेख जाली. ती उडकाना चिल्लून सोडचे तसली न्हय. भुरग्यांचे व्यक्तित्व कुसव्यांतच रुपीत जाता म्हणच्या मनोविज्ञान शास्त्राक वा सायकोलॉजीक आवयच्या कुसव्यांत स्नानीक जुवांन केल्लेंच निदर्शन. पवित्रत्म्यान गर्भेस्त जाल्ली मोरी आणि पवित्रत्म्यान भरलेली एलिझाबेथ संतोषान उठचो जुवांव आणि एलिझाबेथीन तुझे कुशीचे फळ वा मोजो सोमी म्हूण आपयलोलो जेजू हांची सर्वांची एकामेका भेट नतलांचो दाबाजोस परगडतात. जुवांवची उडकाणा संतोषाची आणि उल्हासाची मनशाक हेर विवरण गरजना, कित्याक ते एलिझाबेथच सुवार्थेन स्पष्ट करता. देवाच्या स्पिरितान भरलेली मनशां एकामेका भेटताना थंय क्रिसमस उदेता, थंय उल्हासाची उडकाणा उदेतात. जेजू आणि जुवांव हांच्या संबंधा उदेशी जुवांवचे सुवार्थेंतली उतरां हांगा उल्लेख करची भोव सूक्त. जुवांवच्या 3ऱ्या अध्यायांतले 29व्या वळींत स्नानीक जुवांव म्हणटा, जाची वकल तो होरेत, पूण सरशीन आसा तो देडो होरेताचो ताळो आयकून वर्तो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आतां मुजो. जेजूक पयले पावटी भेटतानाच उडकाणा गेल्ल्या जुवांवन आपल्या मिसावांत म्हणली उतरां ही. वय हे दिशेन हो संतोष जेजूचेर ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरलेल्या हरेकल्याचो.